गाइस गुड मॉर्निंग सगळीं कशी आहे तुम्ही आहे न्हू बरी आमी आहे सगळीं बरी सो आतां ब्रेकफास्ट आयज आमलेट केला आनी चाव करून दवरल्या सो दाखयता चाव दवरल्या करपाक आनी आमलेट मागीर ब्रेकफास्ट करता मागीर हांव तोंड धुतलें म्हाका मागीर आयब्रो काडूं वचूं जाय अप्पर लिप काडूं वचूं जाय दोनूय पॅडिक्युअर बी करपा ना कित्याक आमगे राती आख्खी रात एसी चलना हाली सो आख्खी रात आमकां जेमू पडना सारकी न्हिदना बाबाय न्हिदना बाबाय सो तेका काळा मम्मी बगले दिलो थिंग फॅना दिलो सो तो फॅना जायना जालें तेका तो आतां न्हिदलो हांव तेका जेम जावंक ना आनी तुमकां बरो हांव राती एडिटींग करतालें सो हांव राती 2 कितें क्रॉस न्हिदलो सो आतां बेगीन आयब्रो काडून येता आनी आयज फेस्त न्हू सो फेस्ता वचपा लागलें सो उम्यांक तरी वचून येतू म्हणून सो उम्या तरी वचून येवपा जाय आसलें पूण आतां टॅक्निशियनान सांगलें तो म्हळ्यार 12 म्हळ्यार आपूण यें थंय 12 टॅक्निशियन सो तेजे उपरांत आमकां घराय वचूं जाय न्हू तेका लागून सो चोयता कशें जाता तें आयचो ती शेअर करता तुमकां डॅडी भायर सरलो आहा आनी ती हाय चोयता कशें कितें जाता तें आनी तुमकां बरें शेअर करता मागीर मेळटा सो डॅडी हिंगा भाजी हाडूंक गेलो म्हाका खबर ना आहलोली सो भाजी आनी मिरसांग हाडली तेणें आयज आमी येयलोली आयब्रो काडपाक थोडेशें अशें हातीन धरून शेपतलें थोडेशें सामान जाय आसलो तें घेयलें तुमकां हाडपाक दाखयता हांवें कितें कितें घेयलां तें ओके हांव आनी सिसील येयलोलें येयलोली आयब्रो काडपाक आतां वयता घार पावन दाखयता कितें शॉपिंग केलें तें सो गायज आमी पावली घरा तुमकां शेअर करता कितें कितें हाडलां तें ओके फर्स्ट हाडला हो सोप धाकटुलो हाडला ते ट्रॅव्हलिंग फ्रेंडली ट्रॅव्हलिंगा हो एक मागीर हो एक हाडला मॅफिक आनी मागीर सगळें हाडलें ते बिस्कीट माउथ फ्रेशनर आनी वीट गो वीट आयब्रो काडूंक गेलो सो आयब्रो काडला आप्पर लिप कोर म्हणलें सो ते म्हणून आप्पर लिप कोरना चड ल्हान आहा येवपा ना वॅक्सिंगाचेर सो तूं थ्रेडींग कोर आसा थ्रेडींग म्हाका जायना बाबा करपाक सो तेका लागून हांवें थ्रेडींग करूं ना हांवें वीट घेयलें मागीर रेगुलर हांव आप्पर लिप घरा कडेन करतलें म्हणलें हे आनी चॉकलेट स्लायस केक हाडला आनी हे पायनॅपल स्लायस केक Which one you want to? Oh, एक डेटोला हाडला धाकटो सलामी हाडलें सो दॅट खोटो तुमकां कितें हाडलें तें सलामी फ्रिजीन दवर आनी मागीर ड्राय वॉटर हाडलें 2 हाडलें कित्याक एक हिंग दवरपा आनी एक थिंग व्हरपा आनी ट्रॅव्हलिंगाकूय जावं तेका लागून 2 हाडलें हें तेका जाय पडटा बिकॉज ऑफ हिकप्स तेका खंयच्याय टायमार हिकप्स येता आनी हिकप्साक कांय ऑप्शन ना न्हू हें घाली जाल्यार तेगे मातशें स्लो डावन जाता आनी म्हाका ते पिंपल्स येताय न्हू सो फॉर्मासीनचो नीम फेस मास्क हाडला ऑनलायनान ऑर्डर करपा हांव रावना कित्याक तो केन्ना येता खबर ना सो म्हाका पिंपल्स येयलो आहा न्हू सो तेका लागून सो नीम पॅक एवर युथाचो गोल्डन पॅक सॅनिटायझर हाडला फॉर ट्रॅव्हलिंग लागून आनी हाडला केंसां लागून घे पिकलेले आहा आनी हो चाकोल फ्रेंडली फेस वॉश हाडला मिनी फेस वॉश म्हाजे फेस वॉश आहाय म्हाका ते व्हडले आहाय सो ते ट्रॅव्हल फ्रेंडली नाय सो हे सगळे आहलोले शॉपिंग आनी आयब्रोज काडला आप्पर लिप संवाद करतले आनी मातशें स्कीन केअर करतले थोडेशें स्क्रबींग म्हाका कडेन स्क्रब बी सो ओके आनी आयचो डी तुमकां शेअर करतले आनी तो 12 येता म्हणून सांगलोले आजून वचचो ना ते गेलो 11:30 जाली ओके सो मेळटा तुमकां मातशें आयचो डी शेअर करतले मातशें स्कीन केअर करता फेस पॅक लायला आनी अशें ट्राय करता पील ऑफ लायला पील ऑफ आयज बाब गेला हेअर काटा म्हाका सिटीन ना मामीक धाडपा डॅडी घेवन गेले तेका तो रोटो हेअर काटा बेश्टी तो आनी तितूंतल्यान मुगे एसी सर्विसिंगा येयलो सो सगळें गोडबोडूय जालो तेका लागून तो गेले आनी मातशें बसलें हांवें फेस मास्क लायलो न्हू पील ऑफाचो
तो काळा फॅन लायला आनी हो धाकटो सुकयला तर तेजे उजीर बाय ना अशें गेलें मास्क घालून तो तोळा चोयता शायन कितें जाता काय आतां वेट सर्विसींग कोता गॅस काबार जाला लास्ट टायम सांगला बाबा अजून येवंक ना बाबा येता जातोलें टेंशन बाबाचें टेंशन जालें बायकूय ना न्हू वचपाक ती गाडी घेवन कशें येतलें येतो तो डॅडी बराबर वचोन बट थिंग न्हू आयजार न्हू आयजूय तेका लागून हें जाता त्या म्हणलें रडोन येयला तरी लूक लायक शेम लायक दादाश बॉय गायज तेनागे हेअर कार्ड दाखयलो सो म्यूट केलो म्यूट केला कित्याक तो कार्टून चोयता तेका लागून बांगडे चोयता फिश चिकन सो मागीर मेळटा तुमकां तागा चेंज केला गरमी जाता जायन सोंसपा सारकी जावन जेयले आतां नचो हेटा म्हाका बरो दिसता आयज केस कातरून रडलो खंय भरपूर तो अंकल म्हूण काटूत तेगे आनी खंयचोच पार्लरान तेका एंट्री ना म्हणा तूं म्हणटा एंट्री ना भुरग्याक कित्याक ताका तो रट न्हू लोक तेका चोवनू भिता रट म्हणून व्हडल्या पार्लरान येले न्हू तेका रट म्हणून कोण कातुरपा रेडी ना हो आमगे वाड्या वयलो एकलो भुरगो आहा तोच कातुरता तेगे केस रडो मागीर जाल्यार तो हार्ड कोता तेका कातुता सो आतां बेगीन बेगीन जेयले 3:30 भायर सरों जाय म्हाका खंय वचों जाय मामी बाराबर आनी मागीर थिंगसून येयल्या उपरांत आमकां चिंचोणी वचों जाय पॅकिंगा लागून एपार हाडपा जाय कित्याक पयलीं कशें कितें थिंगसून येयल्या उपरांत म्हाका घरा वचों जाय चिंचोण वचों जाय सो सांगयता तुमकां कशें कितें सगळें शेअर करतलें एक व्लॉग एडीट उरलोलो न्हू सो कितें हांव एडीट कोतालें कालचो व्लॉग आमगेलो सो एडीट कोता थिंगा न्हिदोलें म्हण बाब येयलो तेन्ना ते राती म्हाका जेम पडोना कित्याक एसी ना आनी फॅनूय ना न्हू हिंगा ना फॅन स्टँडींग फॅन तो मिस्टी आहा सो तेका जो मिस्टी फॅन हाडून हिंगा तेका मागीर गरमी जातली मागीर एसी तशी चलतलें आतां सर्विसींग करून बाय तितून थोडाय कशें दिसना म्हाका गरमी तशें जातालें तशें लास्ट टायम सर्विसींग अशेंच म्हयन्यांनी केलोली आनी मागीर रातची तोंड चड जाता मे बी पोत्र्या लागून चड थोडाय दिना दिसता खबर ना कितें तें सो आतां एक एडिटींग उरला सो आयचो कसो कितें जाता तें खबर आनी एक ध्यान एक थँक्यू म्हणटा हांव जिजसाक एक म्हाजे वयलो न्हू प्रेशर ध्यान म्हूण केलो अदरवायज म्हाका सद्दां प्रेशर जातालो रातचें बसून एडिटींग करतालें मागीर व्लॉग चुकतलें कशें जाता कितें जातलें तें मागीर यूट्यूब फॅमिली मेंबर रावताय न्हू सो काल सांगला ते भाशेन की यूट्यूब फॅमिली मेंबर इतू बरी मोगान आमकां वळखीता बरी कोता आनी ती म्हाज्या व्लॉग्सां रावताय आनी हांव व्लॉग्स घालना जाल्यार तांकां कशें दिसता बरें दिसना न्हू आमी रावताय न्हू व्लॉग्सां हांव खूब जाणांच्या व्लॉग्सां रावता व्लॉग्स येवना जाल्यार हांव चिंतता कित्याक येवना काय बरें ना अशें जाता सो बाय ग्रेस ऑफ गॉड 7 days बॅकअप आहा म्हाका कडेन सो हांव इतू लकी आहा जिजसान इतू बरी भाशेन मागीर लायफ प्लॅन केला हे फाटी सगळें जेजू हातीन घायला जेजून सगळें फाटी बरे भाशेन केला सगळें म्हणल्यार सगळें A to Z जेजून बरे भाशेन केला मुखारूय करता म्हूण विश्वास आहा तुमी बी तेजेरूच विश्वास करून मुखार वसाय सो आतां हांव जेयला तेका सॉसेज केलोले सॉसेजीचे सोडटाय तश्यो इल्लो बायन खावंक ना हांव आतां जेयला तुमकां मागीर मेळटा ओके एडीट करता म्हणजे मागीर थिंग भायर सरल्या उपरांत मागीर भायर सरतली मागीर थिंगसून येतली मागीर परतून आमकां चिंचोण वचों जाय सो कशें जावपा ना एडिटींग आतांच करता एडिटींग आनी मागीर मेळटा ओके तें मातशें भायर सरतें फेस्त हांव तें फेस्ता चोयता शूट केल्या करतलें ओके हात दी रे मामा कोण दी हात दी बरें बारीक आहा सो मेळटा तुमकां मागीर सो वयता येता आमी मेळटा आमी जेन्ना येयली तांबल्याचो हिंगा सो गायज आमी खंय गेलोली पळय थिंगा आमगे काम जालें सो घरा येयली आनी आमकां चोयलो मेळफी गाय फोन आमकां चोयलें तेणें येयली ती गाडी चोयली आनी तो न्हेसोराक गेलो सो तो न्हेसोलो आनी आमी मागीर येयली दोगांय येयलें आतां आयज बाबा हाडूना आनी थँकफुली आनी थँक टू जिजस बाबा रडोना खबर आहा आमची चण घरा वयता दाडा हांव जोयता मामा तूं वच खंय आपूण येयना खंय आपूण राव थंय पापा रोखली मामा येयली रोखली सो तेका हाडूना कित्याक खाल्यार आमकां भरपूर काम आहाय सो तेका सकाळी फुडें उठावचें पडटलो आनी मागीर तेका उठावन वचचो पडटलो आसलो सगळें कामां करपाक
सो तेका लागून आमी तेका हाडूंक ना आयज एक राती लागून हांवें मम्मी बोगले दवरला तरी म्हाजें मनूच जायना जाल्यार वता अशें जाता आतां क्यूट दिसता हेअर कट करून बरो दिसता म्हाका सद्दां जाय आसलो तेगे हेअर कट तसो करून तरी पूण हेअर कट मातसो हें कसो जाला कित्याक तो कातरू दिना खूब रडलो खंयचेडो हांवें सांगलें आज ती रडो दिया हें जालें म्हाका पूण बरो दिसता क्यूट दिसता ड्रेसान बरो दिसता न्यू शर्ट घायलो न्यू पॅन्ट घायलो हाफ पॅन्ट बरो दिसता क्यूट बायक सो आतां परतून फोनार फोन करता कितें करता हेटा खंय सो तेका अशें दिसलें की मामा दाडा गेला रोखडी येतली रातची हांव रावपाना अशें तें गेलें पूण येतली आमी आपल्या बोगले अशें हा तें गेलें सो आतां ना रावतो आमी आयज रात आनी हाल्याक हें करतली सो आतां मे बी आमकां जेवण हाडूंक येता तेका आयज हांव रांदपाना इफ आयज हांव रांदिलें न्हू सो आमगे जेवण थोडें जाता आनी म्हाजें रांदप सुबेज जाता म्हाका अदमास मेळना तें मागीर फ्रिजीन जेवण पडटलें खूब दिसांक लागून सो तशें प्रॉब्लम नाका म्हणून आतां जेवण आमी भायल्यान घेतली आनी वतली सो आतां आमी करता जेवण हाडूंक गेला हांव गाडयेन भोंवला सो ब्लॉग कंटिन्यू करता म्हणल्यार घरा पावन मेळटा तुमकां ओके आमी थिंगसून येयली कित्याक थिंग न्हू जेवणा हाफ एन आवराचें वेटिंग आसलें हाफ एन आवर मोर देन हाफ एन आवर सो तेका लागून थिंग रावना आमी न्हायले अनुष्का आहा न्हू थिंगा स्वता दिनपराची बी हांव थिंगा घेता थिंगे बरें आसता जेवण क्वॉलिटी बरी आसता आनी क्वॉन्टिटी बरी आसता सो तेका लागून थिंगा बाबा फोन मारला अशें मन कशें जात न्हू बाबा ला म्हजे बोगले बाबा ना अशें जाता अशें कितें जाता कशें एक रात वयतली बेगिना सो एक एडिटींग आलो तो एक ब्लॉगाचेर सो तें गेलें आनी आयचो ब्लॉग आतां घरा कोण दाखयता तुमकां कितें ऑर्डर केलें तें जेवण आनी तुमकां हांव मागीर मेळटा ओके आयज हांव पावली घरा आनी इतू हाली दिसता बाब ना आनी सगळें हाली दिसता आवाज ना तेगे फोन केला आनी चोयला सांगो आतां खबर सांगो आतां सो भरपूर मिस करता तेका सो आतां सगळें रूप घालून दवरलो तो स्टॅनाचेर तो काडला आनी मागीर न्हांवून गेला आतां हांव पॅकींग करता आमगे ट्रीप सो हूं वयता कितें करता तें हालचे ट्रिपीक पडटा तुमकां ओके सो स्टे ट्यून्ड ओके मागीर मेळटा आयज तुमकां आतां मेळटा आतां न्हू नावन बी जेल बी हांव आनी मॅफीक आतां वाडयला आनी आतां खंयचो रोप चादये आहलो मागीर बांशिरी आहाय खंयचो रोप आहा थोडोसो आनी आयचो रोप धुवन काडटा नाजाल्यार मागीर खूब बारा चड जातो न्हू सो तेका लागून तें सगळें धुवन काडटा आनी स्टॅनार रोप घालून दिलोलो न्हू तो सुकोलो मागयलो सारको कंप्लीट सुकोलो तो समतो जाग्यार दवरलो आनी आतां हांव कोण मॅफीगे पॅकींग उरला बाबागे पॅकींग उरला हाफ बाबागे पॅकींग मामी घरा करतली सो हिंगा हांवें हाफ म्हाका कितें करपा जाय म्हळ्यार रोप तो काडला बाबागे उरला काडपाचो सो बाबागे करतलें आनी चोया कशें जाता तें आनी आयचो ब्लॉग हिंगा काबार करता मागीर उरलीं कामां आहाय ती करता नाजाल्यार ब्लॉगिंगाकूय उरतलें म्हणून सो आयचो ब्लॉग हिंगा काबार करता होप सो तुमकां आयचो बोरो दिसलो लायक शेअर कमेंट नेक्स्ट ब्लॉगान बाय